भाजपाच्या उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या दोगांय उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरल्यात आणि दोनय मतदारसंघांनी भाजपाच्या प्रचाराचें काम सुरवात जातलें। तशेंच प्रचाराचो एक भाग म्हूण दोनय मतदारसंघां खातीर उत्तर गोंयांत 12 एप्रिलाक जाहीर सभेचें आयोजन केलां आनी त्या जाहीर सभेक नरेंद्र मोदी हजर आसतले। त्या वेळार ते कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतले, अशी माहिती भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान गोंय प्रदेश भाजपाच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली। काल दक्षिण गोंयचे आमचे उमेदवार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हाजे नॉमिनेशन पेपर काल फायल केले आणि आज उत्तर गोंयचे खासदार आणि उमेदवार श्री श्रीपाद भाऊ नायकाचे आज नॉमिनेशन पेपर फायल केले। दोन्ही कडेन बरो कार्यकर्त्यां भितर उत्साह आशिल्लो आनीक आयच्यान खऱ्या अर्थान उमेदवाराचो प्रचार खऱ्या अर्थान सुरू जाता नॉमिनेशन पेपर फायल करता। दुसरे म्हणजे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 12 तारखे येणारे 12 एप्रिलाक गोंयांत तेंची जाहीर सभा आसा आनी ती सकाळची स्थान निश्चित जावना, पण पणजी वाठारांत चड करून पणजी वाठार किंवा उत्तर गोंयांतच आसतली।